पागिवून पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय. भक्तांचे सांगता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी दोन दुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोले घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणशा सोंदीचो फातोर. तोच तें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवे आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचें काम पुरगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसा ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमापर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. आमी तुका वाकाणटा देवा. तूं सोर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. दोन दुताच्या मोहिमेचो जमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मागीर अशें जालें. मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें आपल्या सिसांक आपयले. तांतले 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मॅथ्यू, थॉमस, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी क्रांतिकार म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. जेजू क्रिस्त त्या घराचो कोणशा सोदींचो फातोर. नियाळाक आदार. नवें घर आमी बांदता तेन्ना बुन्यादीचो फातोर धरूंक आमी वस्तूंचेर आशिर्वाद घालून मागणें करता. देवाच्या उतरांतल्यान पवित्र उदकाचो शिंवर मारून तोच यादनीक हें घर जेजूचे मोगाचें जावंक आवडेता. कसलेंय बरें काम जातलें तर देवाचो हात आसूंक जाय. जायते फावट मातशें कितें वायट वो वांकडें घडत तर कुड्ड्या देवाची भोजवण करता. वो गाडयांगेर वचून विचित्र वस्तू तांचे तांव हाडून बुन्यादीर घालता. ह्यो वस्तू देवाच्यो न्हय पूण सैतानाचे पदवेचो हें आमी वळखून विसरता. एफेसकाराच्या पुस्तकांत आयच्या वाचवांत आमकां देवाचो कुटुंबांतली अशें म्हणटालां
आमी धर्मदुताचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घोर आनी जेजू क्रिस्त कोणशा संदीचो फातर घरच्या कोणशाक जेजू उबो रावलो जाल्यार हांवें आनी तुवें भिवची गरज ना. आमची कूड जावन आसा एक देवाचें घर. शुवर्तमानान जेजू रातभर मागणें करता आनी दीस उडवातूच 12 शिसांक वेंचून काडटा आनी तांकां धर्मदूत म्हूण नांव दिता. तर ह्या धर्मदुताचे आमी देख घेवन आमचेर सदांच देवाचो आशिर्वाद पडूंक आमी सदांच देवाचेर पातयेवन आमी आमचे जिवितांत जेजू बुन्याद म्हूण ओळखून घेवंक जिवंक जाय. जेजूचो मोग करून खरें ताचे पाटलेदार जावंक आमी वावुरया. तर आज आमचो थाराव जावन दी, म्हजो घोराबो जेजूचो मोगाचो करूंक हांवें वावरूंक जाय.